exhibition, Murcia, is organized in collaboration with the Consul General of Portugal and Camões Institute. This is a joint exhibition supported by them and Museum of Goa. And the title is very interesting. Murcia in Portuguese means the sea wind, or the sea salt, or the sea smell. And the exhibition is about the influences of the Portuguese on Goa's culture. And the name is very appropriate because in 1498, when Vasco da Gama started on his historical voyage to discover the sea route to India, you would have thought that he would come across along the coast of Africa and come to Cape of Good Hope, and then cross the Arabian Sea and come to India. But that was not possible because the steam engine was not yet discovered, and all the ships were at the mercy of the winds and the currents. And that is the reason why I think the wind has played a very important role in writing histories, colonial histories. When Cabral in 1500 with his ships, he strayed and went west in the Atlantic Ocean and touched Brazil, and they colonized Brazil. And this is basically because of the wind and the currents. And because they colonized Brazil, Brazil became a stopover for every voyage of the Portuguese from Lisbon to Goa. So everything from Brazil came to Goa and vice versa. So I think wind has played a tremendous role in writing histories, and that is what this exhibition celebrates. That's why this is an appropriate title for this exhibition. We have 15 artists from Goa who have created works which are in response to the Portuguese influence on Goa's culture. And we have a Portuguese artist, Ivo Moreira, who has created work on Indian influences on him. And Ivo very interestingly says that he looks like Alfonso de Albuquerque because he wears a cap, and when he met me first, he was wearing a gown. And I thought he was Alfonso de Albuquerque, but he said, I am completely different from Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque came to conquer Goa. I came here to be conquered. And he says he is conquered by the Indian spiritualism, and so he's a great student of Tagore, Krishnamurti, and many other Indian philosophers. That is what is painted by Ivo in his works here. So this is a wonderful confluence of cultures, this exhibition, Murcia. वर्क केलो तो वुडकट आणि इट इज व्हेरी ट्रेडिशनल टेक्निक्स आणि चडशे आर्टिस्ट ट्रेडिशनल टेक्नीक करिनात आणि हांव प्रयत्न करतात आता कितलेशे वर्सान ट्रेडिशनल टेक्निक्स
वूडकट घेवन आनी हे वूडकटान हांवें हें दाखोवपाचो प्रयत्न केला की पोर्तुगीज इन्फ्लुयन्स आमच्या कल्चरान आतां आमी आजून सुद्दां चालू आसात ते बरी गजाल दाखोवपाची प्रयत्न केला हांवें आनीक बॉर्डर आपली आजिलो टायल्स तेजी बॉर्डर केल्यात आनी हाजेर आमचो कोमो दाखयला आनी कोम्याचेरूय हांवें एक वेगळे तरेन टॅक्स्चर्स दाखोवपाचो प्रयत्न केला आनी कोमो सिंबलायज आमचो सकाळ फुडें आमकां तो उठयतात आनी हे दाखोवपाचो ट्राय केला. माझे नाव भिसाजी गडेकर आणि हे तुम्ही जे पळयता ते माझे काम इज लायक अ स्कल्पचरल इन्स्टॉलेशन
आनी ह्या एक्झिबिशना खातीर स्पेशली आमी वर्क केल्लो ह्यो आनी हेचो मेन कंटेंट जो आमी घेतला काम करपाक जो म्हटल्यार इट्स लायक इंडो पोर्चुगीज इन्फ्लुयन्स गोंयान आमी आतां आमी गोंय कशें पळयता आनी आतां तेचो हिस्ट्री कितें तेची बॅकग्रावंड कसो आहा सो इट्स लायक हांवें बेजीक ही गजाल मांडपाची हें केला तो म्हटल्यार आमी पळयता हांवें चडश्या जाग्याचेर पळयलां की खंयसरूच हांवें असो बाकीच्या ज्या ट्रॅवल केला त्या जाग्यार हांवें खंयच्याच कॅथलिकाच्या घरान क्रॉस पळोवंक ना जे ऑपोजीट सो इट्स लायक व्हेरी कनेक्टेड टू की कित्या खातीर आमच्या गोंयानूच कित्याक आनी ती गजाल गोंयान कित्याक मॅटर करता सो इट्स लायक इन हिस्ट्री आय फील पळयता की जी तुळस आसली आमच्या घराच्या फुडल्यान तेच जेन्ना कन्वर्ट जाले पीपल तेन्ना तोच जो फॉर्म आसलो तुळशीचो आनी टॉप तेचेर क्रॉस दवरून चेंज जालो सो आतां आजुनूय ते बिलीफ आसा आनी इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर रायट नाव सो ती गजाल खूब मॅटर करता म्हाज्या खातीर एज ती इमेज कितें ती आनी इट्स लायक कायंड ऑफ म्हणटा आमी तेच आमचे कल्चर जाल्लेलें आसा सो इट्स लायक दॅट आनी तेचे खूब लेयर्सूय आसा सो तेजो टायटलूय हांवें लेयर्स ऑफ डिल्युजन म्हणून दवरला सो तेचे बॅक स्टोरीज खुबश्यो गजाली आसा त्या एक्झिबिशन कामांत सो तुमी रिलेट करूं शकता त्या गजाली कॉमन फ्लावर गोंयान सगळ्या कडेन पळोवंक गावता ही ब्राझिलांच्यान येयली खरी पूण आतां ती इतली गोंयची जाल्ली आसा गोंयची न्हू अख्खे इंडियेची जाल्ली आसा की कसलेंय सेलेब्रेशन असलें न्हू जाल्यार हेंच्या शिवाय आमचें सेलेब्रेशन कंप्लीट जायना कसलें लायफाचें कसलेंय सेलेब्रेशन बर्थ डेथ कसलें हेका हें फूल इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे इंटरगल पार्ट ऑफ लायफ जाल्यार फेस्टिवलांचे हां गोवन फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल क्रिश्चन इवन फ्लावर तेजे हे उरोकूच ना अशें म्हणजे हिंदूचे क्रिश्चनान तशें कांयच उरोवंक ना क्रॉसाचेर सुद्दां अख्खे वर्ल्डान आनी खंय क्रॉसांचेर अशीं फुलां बीन घालिना चर्चींनी बीन पूण आमची रोजां सगळ्या हेंचेर दिसता सगळ्या क्रॉसांचेर दिसता फुरसांचेर दिसता परत चर्चींनी भायर दिसता सो इट्स युनिवर्सल फ्लावर्स जाल्ले आसता थँक्यू आर्टवर्क म्हाका सांग कितें केला सो हो कल्चरा तो दोन कल्चरा बद्दल आनी हो शोय दोन कल्चरा बद्दल हांगा पोर्तुगीजांनी आमी ज्या तरेन पळयता जे वोटीव स्कल्पचर्स जे आसता पळय आमचे मेळटा मेणाचे बावले हे चर्चीनी मेळटा सो ते तुमी तितून घालूंक शकता आनी
थंयच्यान मागीर मेल्ट जावन हो स्कल्पचरल पीस जाता. सो म्हाजे चडशीं कामां तशीं आसता, इन प्रोसेस आसता आनी खुबश्यो एक्सिडंट्स जे जातात थंयच्यान तयार जाता. सो हांव एका प्रोजेक्टा अंडर काम करतालो तेन्ना आय एम मेकींग प्रोसेस हेंचो पळयलेलो. सो हांव तेंची आयडिया म्हाका आवडली. म्हणजे आयडियाज म्हटल्यार ती कशी आमी आमच्या धर्मान आसता आनी ती यूज करता आनी मागीर ती कशी सगळ्यांचो एकूच म्हाका एक क्वेश्चन सदांच पडटालो की एकूच हात किंवा एकूच पांय जो आमी कितें म्हणटा आमी ताका मागणी म्हणून दिता पळय, कोणाचो हात आंगवणीचे म्हणून भुरगीं जायना जाल्यार भुरगीं जाल्यार तो एकूच फॉर्म आसता एक्चुली, पूण तो सगळ्यांचो फॉर्म कसो जाता हो एक सदां क्वेश्चन आसता की कित्याक म्हणून आमी जेन्ना स्वता खातीर पळयता तेन्ना आनी दुसऱ्यां खातीर पळयता तेन्ना एक दुसऱ्याक पळयता तेन्ना आमी सदांच इंडिविज्युअलिस्टीक पळयता न्हू, की आमी सदांच म्हणजे ते कितें म्हणटा आमी स्वताक जेन्ना पळयता तेन्ना आमी म्हणटा की युनीक पीस म्हणटा, कित्याक सगळे सेपरेट आहा पूण एक फेथ स्ट्रक्चरा अंडर ते कशें कॉमन जाता. सो ते म्हाका सदांच क्वेश्चन आसतालो. सो मागीर म्हटलें की तोच समज हे प्रोसेस यूज करून एक हो स्कल्पचर समज तोच एक युनिवर्सल स्कल्पचर कसो जावंक शकता. सपोज हे सगळे युनिवर्सल सिम्बॉल आसा जे आंगवणीचे ते म्हणून फक्त हांगा पळयता येना की दोन धर्मांचे मिक्सचर आसा. म्हणजे गोंयांनी आमी पळयता पळय आमी खूब आमचे कल्चरल फेस्टिवल सुद्दां खूब मिक्स्ड आसा, खुबश्यो गजाली म्हणजे थोडे थोडे फेस्टिवल्स आहा जे कॉमन आसा आमचे आनी ते कल्चरली पोर्तुगीजाचो इन्फ्लुयन्स जावन तशें जाल्लेले आसा. म्हणजे हे म्हणून सांगोड म्हणून जे जाल्लेले आसा की ते प्रोसेस इन्क्विजिशना टायमार आमचे देव आमचे हेल्लेले आसा तेज्या प्रोसेसांच्यान आमचे ते सांगोड तयार जाल्लेले आसा. मागीर अशें म्हाका सद्या आतां याद जायना पूण अशें खुबशे पळोवपाक उलोवपाक गेले जाल्यार तशे खुबशे आसा ज्यो गजाली मिक्स आसा आमचे फेस्तां म्हणून जात्रा सुद्दां एक कॉमन आसा. म्हणजे हांगा एक जाता नेवऱ्या जाता ते आमचे कितें जागोर एक आसा, मागीर अशे खुबश्यो गजाली आसा. सो त्या आयडियेन एक तयार केला हो स्कल्पचर आहा पळय तेका काय सदांच आमकां संवय आसता की आमी जे चिंततात तेच काडूंक सोदता कळ्ळें न्हू, पूण हांगा हो कंट्रोल ना म्हाजे कडेन. हांगा खुबशे वेरिएबल आसा कळ्ळें न्हू, वारें आसा, हीट आसा. सो तेज्या प्रमाणे ते ऑटोमॅटिकली आपणाक जाय तशें तयार जातले कळ्ळें न्हू. हें हांव तेका डायरेक्ट डिजायन करूंक शकना, जरी तर म्हाका दिसलें की हें अशें जावपा जाय पूण तें म्हाज्या कंट्रोलान ना. तशेंच आमचें लायफ आसता रायट, आमी कितले डिजायन केले आमी चिंतले सुद्दां आमी आयज चिंतता की आमी हें करतले तें करतले फुडें 10 वर्सां फुडले, पूण आमच्या कंट्रोलान आसना, खुबशे एक्सिडंट जाता. सो ती एक म्हजी कॉमन लँग्वेज म्हाज्या कामान सदांच आसता की एक्सिडंट्स आनी हे आमकां लायफ कशें तयार जाता, चेंज करता. सो तेजेरूच बेस्ड स्कल्पचर. हांव शैलेश दाबोलकर. सो पेंटींग करपाच्या विचारा पयलीं अशें आसलें की पोर्चुगीज आनी गोवन जो कल्चर कसो चलतालो पळय त्या टायमार किवन तेंचे लायफस्टायल जी म्हणटाली जावं ऑक्युपेशन कशें आसलें त्या टायमार, जावं एवेलेबिलिटी ऑफ मटिरियल जावं कितें तांकां डेली जें कितें खाता जेयता तें कशें मेळटालें हेजेर एक विचार आसलो चलतालो. सो काल्मां जी मेळटा पळय, करपां आमी म्हणटा पळय, तो एक प्रॉमिनंट असो दिसतालो म्हाका फिगर, सो घेवचोसो म्हणून त्या टायमार कशें बूड मारपी लोक आसले, बूड मारपी अशें लिप्पा खातीर बीन त्या टायमार कितें करताले, समज तर कितें गेले बीन लोक त्या टायमाचे पोर्चुगीज बीन चलोन बीन जाल्यार त्या टायमार लिपोवन रावप उदकान, ते लिपोवन कशें रावप पप्पाचे दाणे घेवन. दॅट वॉज द इंट्रस्टींग स्टोरी. म्हणजे ते सांगता पळय, नरेट करता पळय मागीर आवय बापूय तुका किंवा आजी आजो की अशें अशें आसलें किंवा अशें अशें आमी करताले. सो तेजें एक चित्रकरण अशें करपा खातीर तें पेंटींग म्हटलें पळोवया कशें दिसता तें. श्रीपाद गुरव. हे मॅरेजच्या एक्झिबिशन आसा तातूंत एक
इट्स अ सी ब्रीज म्हणून त्याचे टायटल. पण हांगासर हांवें म्हाज्या पेंटिंगान गोवन वुमन दाखयल्या, की यू फायंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएन्स in my work, like in terms of landscape, architecture, आणि चड करून कलरफूल जॉयस फिलींग म्हाका पोर्ट्रे करपाक आवडटा. म्हणून हांवें ते अशें ह्या एक्झिबिशना खातीर स्पेशल अशें तकलेन दवरून केलां हें काम. कितें केलां तुमी आनी कितें आहे? ह्यो ज्यो आहा पळय, हांव अरावंड आतां 51 इयर्स ओल्ड. म्हाज्यो ज्यो मेमरीज आहा पोरन्या, म्हणजे म्हाज्या टायम हांव यंग आसतना तेन्ना आमचे गोंयकार पोदेर आसताले, म्हणजे ओरिजीन गोंयकार ओरिजीन. ते आतां पळोवंक गेले हळू म्हणजे ऑलमोस्ट झिरो जाल्लेले आहा. सगळे भायले कर्नाटकाचे आनी खंयचे बिहारचे विकपाक येता. इवन पाव बेक करतात ते आवटसायडूच करता आनी आमी ते खाता. So it is a memory of mine where I try and predict the old poder in style of this. So तो आमच्या ते पोदेर येतालो, तो येताना पोकूय हाडटालो एक एकदां. पोक बी वांगडा कॅरी करतालो. सकाळी तो पाव घेवन येतालो, सांजे टायमार तो पोक घेवन येतालो. सो दॅट्स द रिजन इट इज इन द स्टायल ऑफ अ पीक अँड द पोदेर. कितें कितें यूज केला तुमी? हे फायबर ग्लास आनी पेन्सील. Which are your paintings, sir? All of these are my paintings in this room on the upper floor. So it's a combination of paintings which I have done 3 years ago in 2020, and then it was interrupted by the COVID. And then this year I came back to Goa in January. I've been here since January. So I've produced another amount of works since January up till to now. And so it's a combination of both. It took me almost 1 year. Total paintings, 2 years and a half. Yeah. Thank you so much.